आज घडटा प्रयागराजात ताज्या खातीर गोंय सरकारान स्पेशल ट्रेन भाविकां खातीर धाडल्या। हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की तुमकां भाग्य मेळ्ळां ह्या ट्रेनीन प्रयागराज वचपाचें आनी डुबकी मारपाचें। मुख्यमंत्र्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ताणें फुडाकार घेवन ही ट्रेन आज हांगाच्यान सुरू केल्या। म्हज्यो तुमकां शुभेच्छा, बऱ्या पद्दतीन वचा, परत येया आनी सारकी डुबकी मारता आसतना बऱ्या खातीर प्रार्थना करा, सरकाराच्या बऱ्या खातीर प्रार्थना करा। सगळ्यांक नमस्कार। मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, आदले मुख्यमंत्री तसेच मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर, बबिता आणि संजना वेळीप आणि शर्मत रायतुरकर आणि तुम्ही सगळे पत्रकार, हांव चड वेळ घेना। तुमकां ह्या निमतान हांव मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता। तुम्ही या सरकारान आयोजित केलेल्या महाकुंभाच्या या प्रयागराजात वचपाच्या या रॅलीत तुमची सर्व सेवा जी आसा ती गोवा सरकारच्या वतीन केल्ली आसा। सरकार तुमच्या आस्थेक लागून जी तुम्ही आस्थाची जी थंय डुबकी मारताले आणि त्या बरोबर थंयच्यान एक आशिर्वाद असो घेवन येतले, त्या निमतान ही फेरी जी पूर्ण करतना तुम्ही बरे भशेन वचून येयात आणि सगळ्या हातूंतल्यान परत येतना तेन्ना 13 तारीख आणि 21 तारखेक परत अश्यो आनी 2 रेल्वे सुट्टल्यो। आणि त्याच बरोबर आमकां सगळ्या दोनूच शब्द सांगता की सरकार तुमच्या भावनाशी सहमत आसा आणि म्हणून ह्या महाकुंभाच्या ह्या रॅली खातीर ह्यो रेल्वे केल्ले आसा। सगळ्यांक देव बरें करूं, बरे भशेन वचात, बरे भशेन येयात। ह्या सरकाराच्या स्थिरतेक आनी येणाऱ्या 27च्या इलेक्शनाक 27 ही घोषणा म्हणात आणि पुढे वचात। जय श्रीराम। आज या वर्षाची सुरुवात जाता प्रयागराज ही ट्रेन जी वता महाकुंभाच्या दर्शना खातीर गोयच्या सरकाराच्या वतीन आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आशीर्वादान सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आज ही यात्रा सुरू करता। आणि ही यात्रा सुरू झाल्यानंतर आजची पहिली ट्रेन 6 तारखेर जी हांगच्यान सुट्टली आणि ती प्रयागराज 8 तारखेर पावतली। 8 तारीख ते 9 तारीख 24 तासाच्या मदीं तुमकां प्रयागराजसून कुंभमेळा भितर वचपाचें, दर्शन घेवपाची, डुबकी घेवपाची। पूण तुमी ताजे नंतर तुमकां एसिस्टंट थीन आसतले। आमी जे ग्रुप केल्ले आसा त्या ग्रुप प्रमुखांनी आपल्याक मेळटा तो ट्रान्सपोर्ट किंवा पैदल पायी कितें आसा तें करून कुंभमेळ्याक वचपाचें 24 तासाच्या परत ह्या ट्रेनीन येवन बसपाचें। आयज ह्या हाका बावटो दाखोवपा खातीर आमचे मदीं आसात ते आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे आदले आमदार दामोदर नाईक, तसेच आमचे मदीं आसात आदले मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, तसेच आमचे वास्कोचे मोर्मुगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर, बाकीचे आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष संजना वेळीप, तसेच वाईस प्रेसिडेंट बबिता नाईक, मडगाव नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष शर्मत रायतुरकर, तसेच आमचे सगळे अजित पंचवाडकर जाणी हे सगळें नियोजन केल्लें आसा। 24 तासाच्या अंतर्गत आम्ही कॉल दिलो आणि त्याच्यानंतर आज 1300 यात्रेकरू प्रयागराज वतले आणि या प्रयागराजाच्या नंतर आम्ही हातून भितर कुंभमेळ्याचे दर्शन घेतले आणि परत 9 तारखेर हांगा परत ह्या ट्रेनीन भितर बसतले। सगळ्यांनी आपापली काळजी घेतली। ट्रेनीन भितर सगळे आयोजन जाल्ले आसा। तुम्ही फक्त प्रयागराज देवल्यानंतर 24 तासाचो शेड्यूल तुम्ही करपाचो, तातूंत जबाबदार कोण आसचे ना। प्रत्येकान आपापल्या बरोबर गेल्ले यात्रेकरू जे ग्रुप लिडर आम्ही नॉमिनेट केल्ले आसात, सगळ्या मतदारसंघाचे जे अध्यक्ष हे आसात, जबाबदार व्यक्ती आसात, तांणी हे आयोजन करपाचे हाचे खातीर आमी मागतात की तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करचें।